मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 13वो विसवोर वोड 31 ते 35 पर्यंत 31 to 35. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनीक एक वोपार घालून ताणें ताका सांगलें, सांसवाचें बी घेवन एका मनशान तें आपल्या पोरसांत लायलें. त्या सांसवाचे बिया पोरी सुर्गीचे राज. ते खरेंच सगळे बिया वन ल्हान, पूण वाटतूच सगळे झाडां पाल्या वन व्हड जावन एक झाड जाता, की वाऱ्यावेली सुकणी येवन ताच्या खांद्यांचेर वस्ती करता. होमेराची वोपार. जेजून आनीक एक वोपार तांकां सांगली. एके बायलेन खोमीर घेवन व्हडली 3 मापां मोडो पिठान विसोळ केलो आनी सगळेच पीठ फुगले. त्या खोमीरा पर्यंत सुर्गीचे राज. जेजू वोपारीचो उपयोग करता. वोपारींनी उलयतलो, संवसार रोसतल्याक गुपीत आसतल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो. अशें प्रवाद्याचें हें उतर खरें जावचे खातीर जेजून वोपाऱ्यांनी सगल्यो ह्यो वस्तू पोरचेक सांगल्यो, आनी वोपारी बगर तो तांचे कडेन कांयच उलयनासलो. भाव भयणानो, आयज आमी ही जी वोपार जेजू सांगता सांसवाच्या बियांची, ही वोपारीन आमकां कितें सजमणी मेळटा आनी कितें शिकोवन जेजू दिवंक सोदता. तर भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की एक सांसवाचें बी जावन जें आसा एकदम बारीक, एकदम ल्हान आसा. आनी तें सांसवाचें बी इतलें ल्हान आसा, पूण जेन्ना तें सांसवाचें बी किल्लोता, तर तें कितें जाता, तें सगल्या झाड पाल्या वोन व्हड जावन एक झाड जाता. आनी सुकणीं, वाऱ्यांची सुकणीं येतात, तांच्या झाडांनी सावळी घेता, मनशांक सावळी मेवता, आनी तें झाड तांचें एका ल्हान बियांतलें किल्लोन व्हडें जालां, ताका आमकां आनीक सांसवाची बी मेवता. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. जेजू म्हणटा सुर्गीचें राज एका सांसवाच्या बियां भाशेन. कित्याक गाय, सांसवाचें बी आमी पळयत जाल्यार इतलें बारीक आसता, पूण पळय पडटकूच जमनीर तें किल्लोन मोडटा आनी एक नवें झाड जाता. आनी ताचो इतलो फायदो मेळटा, सुकण्यांक सावळी मेळटा, मनशांक सावळी मेळटा, ताच्या उपरांत आनीक सांसवाचें बी मेळटा. पूण जें सांसवाचें बी आसलें तें एकदम ल्हान आसलें, एकदम बारीक आसलें. तेच भाशेन भाव भयणीनो, सुर्गीचें राज एका ल्हान बारीक बियांतल्यान एक व्हड झाड जाता. कशें? जेन्ना आमी देवाचें उतर आमी आयकता, तें सजमणीन आमच्या काळजान तें रिगून दवरता, आनी तें देवाचें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा, तर कितें जाता, हें देवाचें उतर जें आमी पाळटा, आतां आमचो स्वभाव जेजू सारको जाता. आमी आतां ही ओत्मीक फळां दिवंक पावता, मोगाचीं, पासियेंसाचीं, सगळीं बरीं बरीं फळां. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हें बी, देवाच्या उतराचें बी आमच्या काळजान दवरता, फायदो आमकां पयलो जाता. पयलो फायदो आमकां जाता. कसो? आमी जेन्ना हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून जाता, आमच्या मनाची नोळसणी करता, आमी देवाचें उतर दिसपट्ट्या जिवितान फकत आयकना पूण पाळटा, आनी कितें जाता, हें देवाचें उतर आमकां बदलता, आमचें मन बदलता. आमचें काळीज ज्या दिसा जेजूक आमी सुमयान दोनी मानला, त्या दिसा आमचें काळीज बदलना. पूण त्याच्या उपरांत आमच्या मनाची नोळसणी करून हें देवाचें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाडून आतां आमी ही बरीं फळां दिता आमच्या जिवितान. पूण पयलीं ही फळां, ओत्मीक फळां आमी आमच्या जिवितान आमी दिता, आनी आमी दिसान दीस जेजू सारकी जाता मोगाची. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मोगाचीं फळां दिता, जो लोक आमकां पळयता, जो लोक आमकां वळखता, ती पळयतात, अरे बाबा, ह्या मनशाचें, हे बायलेचें स्वभाव बदलला,
ही आतां देवाच्या उतरान रिगून रावल्या, ही फकत देवस्पण करिना, फकत धर्म करिना, पूण खरेंच तांचो स्वभाव बदलला, तांची उतरां, तांची कोन्यो, तांचें चिंतप सगळें बदललां. आनी आतां भाव भयणीनो, जेन्ना लोक पळयता की देवाच्या उतरां वरवीं आमचें जिवीत बदलना, आतां लोक येता आनी देवाच्या उतरान रिगून रावन तीं आतां देवाच्या राज्यान भितर सरतात. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, ह्या ल्हान बियां भाशेन, ह्या सासणाच्या बियां भाशेन आमचें जिवीत देवाच्या उतरान बदलून आमी दुसऱ्यांक आमच्या जेजूक आमकां जेजूच्या राज्यान आमी आमंत्रण दिता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू ही वोपार सांगता, तो आमकां कितें सांगता आमकां? आमी क्रिस्तांव म्हणल्यार, आमी भावार्थी म्हणल्यार जाता? आमी आमकांच फटयतली हांव. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकात बरे भाशेन, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा, तें देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी कोत्ता, तेन्नाच की आमकां फायदो जातलो. आनी तेन्नाच बी हे सांसवाच्या बियां भाशेन आमी हें देवाचें राज फुडें सरपाक, हें परगट करपाक, हें वाडपाक ही आमी वावुरतले. ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत आयकतले, कसलोच फायदो जावचो ना, आनी तेजे उपरांत ह्या सांसवाच्या बियां भाशेन आमी ही फळां दिवपाक पावची ना. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शुवर्तमानाची नियाळ करता, ह्या सांसवाच्या बियां भाशेन आमचें जिवीत जावनी, देवाचें उतर आमी काळजान रिगून धरुया. फकत आयकून कसलोच फायदो जावचो ना आमकां. आमी करया हें देवाचें उतर, पाडून हें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान, आनी दिसान दीस आमी जेजू सारकी जावन आमी दुसऱ्यांक आमंत्रण दिवन हें जेजूचें राज वाडोवंक आमी आयजतान आमी वावुरया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातून तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सगळींच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडरा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.